माय मोगाचा युवकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पळयाचे हेडलाईन्स। अडवलपाल खणकामाक जाल्या सुरुवात। खणकाम 10 मीटर लोकांच्या जमनीत पाविल्ल्यान गावातले उदका स्त्रोताक जाल्या आडखळ। लोकांनी उक्तायली खंत। गोयची जमीन आणि पर्यावरणाची राखण करपाक अपेस आयिल्ल्यान टीसीपी मंत्र्यान ताकतिकेन दिवचो राजीनामो मागला काँग्रेसीन। आयएमडीन दिल्ले माहिती प्रमाण राज्यात फुडले 2 दीस आसतले दमट हवामान। तापमानात वाढ जावपाची शक्यताय हवामान खात्याचो अदमास। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। अडवलपाल खणकाम सुरू केला। खणकाम 10 मीटर लोकांच्या जमनीत पावला। गावातले उदका स्त्रोताक आडखळ निर्माण जाल्या। उत्तर गोयचे उदका पुरवण बंद जावपाची शिटकावणी अडवलपालच्या थळाव्यांनी दिल्या। खणकामाक लागून लोकांक त्रास जावप हे सदाचेच कशें जाला। देखीक दिवचल गांवकार वाड्यार मुळगांव मये आदी लोकांक खणकामाचे जावपी दुष्परिणामांक तोंड दिवचें पडला। तशेंच अडवलपालच्या थळाव्यांक मायनिंगीक लागून त्रास सोंसचे पडटा। कंपनीने अति आक्रमण केल्लो आसा। 1 महिन्या पयलीं म्हणजे फेब्रुवारी आमी 2nd विकाच्या तांकां सांगून गेल्ले आमी वॉर्निंग दिल्ली हो आमचो जागो फुडें आमकां त्रास जावंक जायना, आमकां त्रास जावंक जायना किंवा गांवच्यांक आमकां कोणाक त्रास जावंक जायना। तेन्ना हे जे मूळ जे सोर्स आसा उदकाचो हांगाच्यान स्टार्ट जाता आनी तो बंद करूंक जायना। तो उदक बंद जायत आमकां त्रास जातले, गांवांक त्रास जातलो, परत फूल नॉर्थ गोवाचें उदक जे सप्लाय जाता तांकांय त्रास जातलो। म्हणून ते इतले सांगून ते आयकूंक ना आमचे आनी तरी आसतना ते आता काम करीत आसा म्हणून आज आमकां अशें कळून आयलें की हांगा ते परत दादागिरी करून आता परत फुडें धुकलता माती। म्हणजे ऑलमोस्ट ते आता 40 मीटर आमच्या जाग्यान ते पावल्या। म्हणून आता ते सांगता ना कलेक्टरा कडेन हें आसा थंय आमी हें करुया आनी मागीर सेटल करुया। ते म्हटल्यार नाका पयलीं काम बंद करा आनी झरो जो आमचो व्हांवतालो तो झरो आमचो चालू करून दिया। आमची सगळी गोरवां म्हशी बिशी सगळे हांगा आमी कपडे उमळपाक हांगा येताले आमी। झरो बंद केला, हांगा तळें बंद केला, हांगा सगळी वाट लायिल्ली आसा। आत्ता हे जस्ट 3 महिने जाल्या काम करता। ह्यान फुडें कितें जायत सांगपाक कांयच सांगपाक जायना। आणि आमचो सर्वे नंबर 119, 118 आणि 28 तेन्ना हे आमचे मायन जी आहा ती 10 मीटर भितर येयलेली आसा। हे रिजेक्शन हे केलेलें आसा आणि तुम्ही पळयता दोंगर कसो आहा 40 मीटर तेन्ना हे वचून हे सगळे उदकाचे हे सगळे ब्लॉक केलेले आसा। हे फाल्यां उदक वयतले खंय हे तेन्ना हे सगळे देंवतले। ही वाट आहा पळय वाटेन वयतले घुसतले घरां आहा तेकोन देखो हे आमचे मोसुंडे हांगा तेकोनूच मोसुंडे आहा आणि हेंच्यांनी आमकां सांगलेलें सगळें तुमचें हें कितें आहा तें सारकें हें करून दिता म्हणून। आणि प्रमोद सावंतान सुद्दां सांगलेलें तुमचें कितें आहा तें कंडिशन घालून तुमकां सगळें हें करता सांगलेलें सेटल करता। तेन्ना अजून पर्यंत कांय ना आणि हे तर दादागिरी करता फुडें येता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू। आता घेऊ एक लहानसो विसव। विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयान हालींच नगर नियोजन कायद्याचे कलम 17(2) रद्द केला। हो निर्णय ताच्या तरतुदीक आव्हान दिवपी संस्थांच्या याचिका उपरांत आसा। ह्या निवाड्याचेर प्रतिक्रिया दिताना काँग्रेस पक्षान जमीन रूपांतरण आणि रियल इस्टेट लॉबींची सोय केल्ल्याचो आरोप करून भाजपा सरकाराचेर टिका करून हे गोंयच्या पर्यावरणाचे जैत अशें म्हटलां। गोयची जमीन आणि पर्यावरणाची राखण करपाक अपेस आयिल्ल्यान टीसीपी मंत्र्यान ताकतिकेन राजीनामो दिवचो अशी मागणी करून काँग्रेस पक्षान खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या। व्हड प्रमाणात जमीन रूपांतरण आणि बॅकडोरान कायदेशीर युक्ती करपाक सक्षम केल्ल्याचो आरोप भाजप सरकाराचो पक्ष करीत आसात। ज्या तरेन भाजप सरकारान आणि टीसीपी डिपार्टमेंटान हो गोवा तुकडे तुकडे करून विकपाची तयारी केल्ली आसा आणि तेचेर आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान
एक बरी बोडी मारून तेचेर रोख दिल्या हो विजय सगळ्या लोकांचो आसा आनी तितून अशें दिसून येता की जी लँड माफिया आनी जे लँड लॉबीज आसा ते लँड लॉबीज खंय तरी घुसपाल्ले आसात आनी तेंचेर एक चाबूक पडलेलो आसा आनी अशा तरेन म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंटान ज्या तरेन हे आमचे फॉरेस्ट म्हणा दोंगर म्हणा कापपाची विकपाची तयारी केल्या तितून दिसून येता की हांकां लोकांचे पडलेले ना आनी प्रत्येक गोवा आपलो हक्क मागपाक हे न्यायालयान वयचें पडटा फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की एका एक्स मिनिस्टरान सांगलें की करप्शन चालू आसा पण तेंचे तांकां पडलेलें ना जे स्वताचे मिनिस्टर करप्शनान बुडलेले आसा तेचेर तेंच्यांनी केन्ना तेंचेर एक्शन घेतलेली ना सुलेमान असलो एक मनीस जो प्रॉपर्टीन इनवॉल्ड आहा आनी आतां भितून आसा तेणी MLAची आनी डेप्युटी स्पिकराची नांवां घेतली तेचेर एक्शन घेतलेली ना पण एक बारीक मनीस खंय तरी आवाज काडटा खंय तरी एक्टिविस्ट आवाज काडटात हेच्या विरुद्ध जाल्यार तेंचेर एक्शन घेतली वयता सोशल मिडियाचेर एक क्लिपिंग येयल्ले ऑफ द मिनिस्टर क्लेमिंग दॅट अराउंड 6 crore square meters has been wrongly zoned as private forest in RP 21. वो प्रकरण तेन्नासान चालू आहा सो त्या खातीर ह्या गव्हर्मेंटान 17(2) सेक्शन एमेंड करून TCP एक्टा भितर हाडले जेन्ना 17(2) हो सेक्शन एमेंड करून हाडले तेन्ना वेगवेगळे पॉकेट्स पार्सल्स ऑफ लँड हॅव बीन कन्वर्टेड एज नॉन एग्रीकल्चर फॉर बिल्डिंग पर्पज favoring the big builder lobby. Rampant, unbalanced development has taken place. म्हळ्यार तुम्ही अक्षरशः जे हिल्स आहा हिल स्लोप्स आहा तेचेर पासून तुमच्यांनी परमिशनां इश्यू केला फॉर कन्स्ट्रक्शन. इफ यू गो टू शिकेरी हिल ताज आहा पळय ते सायडीक तरी तुम्ही वचा जाल्यार त्या स्लोपाचेर तुमकां दिसती पडटले वेगवेगळे तरेचे कन्स्ट्रक्शनां चालू आहा. हे आता डिस्ट्रक्शन ऑफ हिल्स फील्ड्स एंड नॅचरल कवर जे आहा पळय this is only favoring the builder lobby. This is a worm that will kill Goa. Groundwater tapping, rampant construction, all this is a nexus and we charge that न्याय कोर्टान सांगला पळय आनी कोर्टान पळय डायरेक्टिव्स दिला इतून दोळे ओपन करपाची कामां गव्हर्मेंटान करूंक जाय आनी ताबडतोब तुमच्यांनी हे पळय नॅक्सस चालू आहा पळय ते बंद जावचें आनी आसा पळय ते पोत्तून RP 21 प्रमाणे सगळे फुडें डेव्हलपमेंट वचचें. पहिली ऑर्डर कोर्टान दिल्या इन रिगार्डिंग इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स अँड एनक्रोचमेंट्स. ही हायकोर्ट ऑफ बॉम्बेची ऑर्डर आसा 6 मार्चाची. डिव्हिजन बेंच जस्टीस कर्णिक आणि जस्टीस निवेदिता मेहता ह्या ऑर्डरीन जितले गोंयान इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आहा ते सगळे कन्सिडर केल्लेले आसा आनी एक टायम बाउंड पद्दतीन आता कोर्ट म्हणटा की हे गोवा गव्हर्मेंट जे आसा ते टोटल फेल्युअर आहा, फूल गव्हर्मेंट कॉलेप्स जाल्लेले आहा. आता आमकांच हायकोर्टाक सगळे पावर हातान घेवन ज्या ज्या जाग्याचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स आसात ते चेक करून मोडचे पडटले. हे जे सेक्शन 17(2) हे जे आसा TCP एक्टाचे तेचेर आता हे जजमेंट येयल्लेले आसा. थंय सुद्दां तेंच्यांनी तेच म्हटलें 2 टायपचे गोश्टी आसता. एक आसा की TCP प्लॅन आसा तुमचो तितून कितें तरी एरर आसा, मिस्टेक जाल्या खंय तरी एखाद्या जाग्याचेर फॉरेस्ट नसलेच बट तुमी फॉरेस्ट दाखयले हेच करूंक जाता. पण दुसरे आर्बिट्ररीनस म्हणजे आपण कोण तरी राजा आणि हांव ऑर्डर दिता चल चेंज आणि असले फुकट जायना फ्री जायना. ते खुद्द BJPच्या लिडरान सांगला आपणाक पैसे दिवचे पडले
कोणी कोणाक पैसे दिले अजून आमकां खबर ना, पण जेन्ना कोर्ट स्वता जावन एक्शनी घेतले हे दोन्ही टायपच्या गोष्टी, जाल्लेले इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आणि जाय तसे कोणाच्या तरी इच्छे प्रमाणे झोन चेंज, म्हणजे तुम्ही आता नवीन इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन करा आणि तुम्ही करा आणि आम्ही तरी लिगल करता. हे दोन्ही टायपचे गोष्टी असतात जे खरे बेसिक जे सरकार जे आसा, जे सरकारचे काम, सरकार चलता म्हणून जर दिसता रस्त्यार लोकांक, तर त्यांनी जे करपाच्यो गोष्टी आसात त्यो दोन्ही कामां आता हायकोर्टान आपल्या हातान घेतल्या आणि दोन्ही सांगले आम्ही केस टू केस बेसीस आमकां आतां ठरयतले प्रत्येक केसीन कितें जालां तें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीष परब आणि वैष्णवी साळगांवकार. सरकाराक दिल्ले रिप्रेझेंटेशनाची कॉपी खाजे लाडू बांदून विकपी विक्रेत्यांकडेन मेळटा अशें म्हणत खाजगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान सरकाराक धारेर धरले. तशेंच टॅक्सी वेवसाय विकपाचो यत्न सरकारा कडल्यान चल्ला हाचो हुस्को उक्तायत प्रशासन पुरायपणान कोसळ्ळ्याची खंतही ताणें ह्या वेळार उक्तायली. जे आमचे फ्युअल सबसिडी पेंडींग आहा हे आमकां सदांच आश्वासन आसलें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांनी मुख्यमंत्र्याचे की आमी ती तुमकां दितले म्हणून गेले 1 वर्स भर जाले आनी हेचेर आमी वेगवेगळ्या आंदोलनाचो इशारो दिल्लो सरकाराक. गेल्या 7 सप्टेंबराक मागीर 3 सप्टेंबराक त्या आदी मिटींग घेतली मुख्यमंत्र्यान आनी तितूनय परत एश्युरन्स दिल्लो जे कितें प्रलंबीत जे देणे आहा ते सगळे तुमचे क्लियर केले वयतले 20 दिसां भितर. पूण आयज दुख्ख दिसता सांगपाक की आजून पर्यंत एकूय विशय सुटावो जावना. पूण खंय तरी आमकां अपेक्षा आसली की मुख्यमंत्री येता त्या बजेटान हे सगळे प्रोविजन करतलो म्हणून. आतां व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी जी 21 फेब्रुवारीक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें, हे रिप्रेझेंटेशन मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान गायब जालां. आतां दुर्दैव काय आमचें काय दुख्ख दिसता सांगपाक की मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान हे रिप्रेझेंटेशन मेळना. म्हणून आमी ट्रान्सपोर्टान चवकशी केली डायरेक्टरा कडेन. डायरेक्टरान सांगले की बाकीचे जे अधिकारी आहा म्हणजे डेप्युटी डायरेक्टर किंवा आनी असिस्टंट डायरेक्टर आहा हेडक्वॉर्टर्स हेंचे कडेन ते पळोवचें म्हणून तेंचे कडेन चवकशी करा म्हणून. पण आमी तेंचे कडेन चवकशी केल्या उपरांत खंय तरी आमकां डेप्युटी डायरेक्टरानूय सांगलें आपल्याक खबर ना, असिस्टंट डायरेक्टर जो आहा गांवकार म्हणून तेणीय सांगलें आपल्याक खबर ना की 21 तारखेक जो इनवॉर्ड करता व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसीचेर ऑब्जेक्शन आनी आमचे कितें पळय मागण्यो त्यो मांडटा तितूंतल्यान सरकारा मुखार. तर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतले जे हे आसा पळय रिप्रेझेंटेशन पळय दिल्लें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक तेची कॉपी खंय तरी म्हाका तो बसवालो एकटो आमचो कामोर्लेचो आहा 2-3 दिसां पयलींचे कितें तरी कार्यक्रम आसलो कसलो आनी ते खाजेचे बी मांड लागलेले थंयसर आनी त्या मांडांचेर कोण तरी लाडू घेवपाक गेलो थंयसर ते लाडू बांदून एक रिप्रेझेंटेशनाची आमकां कॉपी मेळटा थंयच्या. मुद्दम तेंच्यांनी म्हाका दाखयली ती त्या दिसा. अशा रितीन आयज सरकाराचें कितें चल्लां पळय तें कांय कळना. एडमिनिस्ट्रेशन टोटल सगळें कॉलेप्स जाल्लेलें आहा. पेपर जो इनवॉर्डाक दिता हो गायब जाल्लो आहा. मिटराचें एग्जाम्पशन त्या एग्रिगेटरा अंडर जर येत जाल्यार आमी मिटर सोडटले. आतां मिटर जर सोडटले जाल्यार 140 सेक्शन स्क्रॅप केल्ले खंयच दिसना. JMN केल्ले पयलीं पळय ते मागीर जी पळय सगळी लूट चलयल्या नव्यान आनी खूब हितून कंडिशनां आहा सगळ्या ड्राफ्टान. पूण हांव तितून मेन जी वाचता म्हणजे ओवरऑल कितें आहा की ह्या एप एग्रिगेटराक भायल्या मदत करपाचें एक मेन सेक्शन म्हणजे कितें आहा मेन गायडलायन्सान की एप एग्रिगेटर म्हणून कोण पळय जो एप्लिकंट येता पळय तेचे इंडियेन खंय तरी एक ऑफिस आसपाक जाय आनी सब ऑफिस तेच्या गोंयान आसपाक जाय. आतां गोंयचो काय आमी टॅक्सीवालो इंडियन ऑफिस घालपाक खंय शकना म्हणटकूच भायलोच कोण तरी ते ऑफिस आपले थंय दाखयतलो आनी दिल्ली बी खंयसरूय आनी मागीर तो सब ऑफिस गोंयान आपले खंय तरी ते घेवन ते दाखयतलो. अशा रितीन हो टॅक्सी वेवसाय आहा हो खंय तरी विकपाचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून चल्लेलो आहा. आनी जो पयलीं पळय जो आहा तो पयलीं पळय जे एप एग्रिगेटर म्हणून काम करता आयज गोवा मायल्स हे कशा लोकांक लुटता पळय हे सगळ्या जनतेक खबर आहा. आयज तुमकां एक उदाहरण दिता की दाबोली एअरपोर्ट किंवा मोपा एअरपोर्टाचेर रेटी डिस्प्ले केल्या गोवा मायल्सानूय केल्या आनी आमचे जे पळय टॅक्सी ऑपरेटर आहा म्हणजे स्टँड टॅक्सी आमच्यो मोपा ब्लू कॅब टॅक्सी आनी दाबोले येलो ब्लॅक टॅक्सी हेंच्यो रेटी फॅट चार्ट थंयसर डिस्प्ले केल्ले आहा लोकांक लागून. आनी गोवा मायल्स एप टॅक्सी आसून सुद्दां हेंच्यांनी आपले रेट कार्ड डिस्प्ले केला. पूण कशें केला जो एक्चुअल फेअर पळय आहा येलो ब्लॅक टॅक्सीचो
समजा 600 रुपया ज्या जाग्यार जाता तेन्ना ताका येवपाचे 300 रुपया ताका एड जाता, येवपाचे एमटी कायद्या प्रमाणे एड जाता आनी ते 900 रुपया खंय तरी जाता. थंय गोवा मायल्सान आपली रेट 800 रुपया, म्हणजे ज्या जाग्यार 600 रुपया घेवंक जाय थंय गोवा मायल 200 रुपया चड चार्ज करून आयज लोकांक लुटपाचो प्रयत्न चलता आनी अशा एप एग्रिगेटरा सकयल आमकां सरकार हाडपाचो प्रयत्न चलता. दोनूय गोष्टी ज्यो आहा हेका प्रखरपणान आमचो सगळो विरोध आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. IMDन दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडले 2 दीस तरी दमट हवामानाची शक्यताय आसा, पूण आर्द्रताय चड उरतले आनी भोंवतणचे तापमान वाडत रावतले. 5 दिसांचो अदमास पळयल्यार आयतारा उष्ण आनी दमट परिस्थिती खातीर येल्लो अलर्ट दिला. जाल्यार उरिल्लो काळ कसली छिटकावणी दिवंक ना अशें आसून लेगीत IMDचो दृश्टिकोन सुचयता की तापमान स्थिर उरतले. आयतारा फांतोडेर हलके धुके पडटले, सकाळच्या मध्याक धुके निवळ जातले आनी तापमान 30च्या मध्याक वाडटले, जाका लागून तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जातले. तशेंच रातच्या वेळार लेगीत उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसून लेगीत उष्णतायेक लागून परिस्थितीत उष्ण आनी दमट परिस्थिती उरतली. गरमेक लागून लोकांक जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. फुडल्या सप्तकात उष्णतायेत वाड, फुडले 2 दीस कुपां दाटपाची शक्यताय. आर्द्रताय चड आसतली. उष्ण आनी दमट परिस्थितीक लागून आयतारा येल्लो अलर्ट. आयतारचे तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.